पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू ऑपरेट 30/11/2020 दिल्ले आणि मदींच कोण तरी कोर्टान हायकोर्टान गेलो आणि ऑनरेबल हायकोर्टान एक ऑर्डर इश्यू केली एका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक 29/03/2023. स्पीकर सर, ह्या कोस्टल बेल्टाक आमच्या कितलेशेच आमचे स्थानिक जे हे टुरिझम बिझनसान पोट आपले भरतात. ह्यो सायलंट झोन स्पेशली म्युजिका खातीर अशें म्हणटात, पूण म्हाका दिसता तेच्या रिलेटेड म्हाका थंयसर कितलेशेच लोक जे शॅक्स घालतात ते आपले पोट वेवसाय चलयतात. तशेंच टॅक्सीकार भाव आमचे जे ते थंयसर टॅक्सीकार भाव आमचे थंय पोट भरता, कित्याक थंयसर ट्युरिस्ट येतात. आनी हालींच आमी मोपा एअरपोर्ट सुरवात केला आनी मांद्रे आनी मोरजे आख्ख्या वर्ल्डाक फेमस आहा आनी ट्युरिस्ट थंय आख्ख्या संवसारांतल्यान थंय येतात. आनी जर आमी हो सायलंट झोन केलो जाल्यार म्हाका दिसता हे बारीक बारीक पोट भरतात, वेवसाय करतात, म्हणजे धाकटे धाकटे टी स्टॉल्स आहात, परत गेस्ट हाऊसीस आहात, गेस्ट रूम्स आहात, हे सगळेच बंद पडटले. आनी हो वेवसाय जर टुरिझम जर बंद जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांक नोकऱ्यो दिवंक शकना, पूण हेचेर ते पोट भरतात तेचेर सरकारान सिरियसली घेवचें आनी हेचेर कितें एक्शन घेतले ते मातशें सांगचें. स्पीकर सर, हो इशू आतांच ना स्पीकर सर, हो इशू नॉयज एक्शन प्लॅनान आमी सबमीट केला आनी इन द एंड ऑफ माय रिप्लाय हांवें क्लियरली सांगलां आय एम फुल्ली अवेअर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट and business owners operating in this coastal belts, and therefore I have issued direction to give relief. Speaker sir, इतू कितें जाता स्पीकर सर, सेंट्रल गायडलायन्स प्रमाणे जे नॉयज डेसिबल मिटर आसा तो मेंटेन करूंक पडटा. आनी खुबशे आमचे लोकल लोक जे ट्युरिजमान पार्ट घेयना, दुसरे लोक जे NGOs आसता आनी कोण आसता कोर्टान वयता स्पीकर सर. आतां हायकोर्ट एक केस मॉनिटर करता आनी ते डायरेक्शनाचे अंडर आमकां सांगलां की हे करपाक. सो सेंट्रल मिनिस्टराक आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उलयल्लो आसा की गोंया हे डेसिबल लेवल दिल्ले आसा हे खूब कमी आसा, WHO स्टँडर्डाचेर मातशें चड आसा. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड their contention we are following. Honorable Chief Minister also after the assembly session we are going to lead a delegation to make specific rules to be given to the powers of the state to make commercial zones, different zones as per our request. Even commercial zone and keta decibel meter जो आसा आता हांव हांगा उलयता हो जर हांव उलयता जाल्यार डेसिबल मिटर म्हजो 70, 80, 85 वयता, 90 वयता. सो ह्यो गोश्टी टेक्निकली म्हाका दिसता कोणाक देशा भितर प्रॉब्लम ना, फक्त गोंयांत प्रॉब्लम आसा स्पीकर सर. सो हेजे खातीर आमी हे जे आसा हे डेलिगेशन घेवन करतले जे ना तेच ते तितू एंटरटेनमेंट झोन आमी मागला. आय हॅव रिटन अ लेटर, CMाकूय खबर आसा, CM साहेबानूय बरयल्लें आसा. सो वी वील मेक स्पेशल झोन्स फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. They have just four zones which I referred: industrial zone, commercial zone, residential zone and silent zone. We have asked the center to make for Goa entertainment zone, which will be demarcated on our areas of all over Goa where entertainment possible. आता मोरजी, मांद्रे, गालजीबाग आणि आमचे पालोले जे टटल नेस्टिंग साइट्स आसा ह्यो गोष्टी खातीर सायलंट झोन एंटायर 0 to 500 मीटर एंटायर बीच बेल्ट अशें हायकोर्टान सांगलां. सो वी आर कमिंग आउट विथ द रेग्युलेशन. GCDMA कडेन आमी रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा. वी वील फायंड सोल्युशन, बट अल्टिमेटली स्पीकर सर कोणाक एन्जॉय करपाक जाय ते बरें आसा, कोणाक त्या टायमार एन्जॉय करपाक सोदना पळय ते लोक कंप्लेन करता. आनी कोर्टानूय आमकां खबर आसा की कोण कोर्टान गेल्ले आसा, कशें जाल्लें आसा तें. सो वी वील फायंड अ सोल्युशन वॉट एवर प्रॅक्टिकल. आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट नाव वी आर फ्लोटींग टेंडर्स टू पूट म्हणजे खंयचे नॉयज मिटर्स जे बाजारान अवेलेबल आसा टू कीप इट एट द्या लेवल्स. आमी पुलीस स्टेशनाचे DYSPच्या ऑफिसान कनेक्ट करता. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑलरेडी आमी 12 तालुक्याक 12 नॉयज मिटर घेतले आनी हँडओवर केल्या. सो खुबश्यो गोश्टी ह्या दिसांनी जाल्ल्यो आसा, बट वी आर अवेअर that tourism is a very much thing about in the state required. आणि हे जे आमी क्लासिफाय करतले जे आमी फाटीं सांगले जे 3-4 भाशेचे करतले जे परमनंट जागे आसा वेडिंग वेन्यूज. आता इतले जाला की 10 लग्नां बंद जाता, काजरां बंद जाता आनी सरकाराक लोक दोशी धरयता. पूण हांवें ऑलरेडी सांगलां की जे लोकांनी विदीन द पॅरामिटर्स ताका डेसिबल मिटर घाल म्हणटा. आज 10 सगळे लोक लाखांनी पयशे दिता बँडाक, 2 लाख 3 लाख बँडाक दिता
केटरिंगाक दिता आनी धांक बंद करतना सरकाराक दोश दाखयता स्पीकर सर. पूण एनी दीस वी आर वर्किंग आउट. वी विल कम बॅक विथ अ बेसीक प्लॅन. हायकोर्टाकूय परतून आमी रिवर्क करून प्लॅन दितले. वी विल ट्राय टू फायंड अ सोल्युशन टू द एंटरटेनमेंट पार्ट ऑफ गोवा अँड वी वॉन्ट अ एंटरटेनमेंट झोन करपाची डेसिबल मिटर सेपरेट करपाचे आमी ऑलरेडी रेफरन्स दिला. ऑनरेबल सीएम आनी आमी दिल्ली वयतले फॉर फॉलोइंग अप दिस केस. स्पीकर सर स्पीकर सर एकूच 1 at a time, please. तुम्ही करतले खरेंच बरें दिसलें की कितें तरी तेचेर वे आउट काडटा पूण ते सीझन स्टार्ट जावच्या पयलीं करपाची गरज आहा. कित्याक सप्टेंबर ऑक्टोबर सीझन स्टार्ट जातलो मागीर सीझनाक तुम्ही जर टायम काडलो जाल्यार एंटायर सीझन वयतलो. आमचे थंयसर स्थानीक जे बिझनस करतात तेंचो फूल तुम्ही ऑलरेडी तांकां हे दिला नोटीसूय काडल्या की तुम्ही सील करतले म्हणून चालू जाय. तेचेर सीझना पयलीं जातले की ते तशेंच पेंडींग उरतले ते मातशें सांगचें. सीझना पयलीं हो सोल्युशन काडटलो. स्पीकर सर, आता कशें हायकोर्टान ऑर्डर दिला टायगर रिझर्वाचेर आणि वी आर गोइंग टू चॅलेंज इट. तशीच ही तुम्ही ऑर्डर चॅलेंज करतल्याच काय? ही जी ऑर्डर आसा ती. स्पीकर सर, आमी मॉडिफिकेशन करून आमचे नॉयज एक्शन प्लॅन आमी सबमीट करतले हायकोर्टान. आनी हांवें सांगलां न्ही एंटरटेनमेंट झोना खातीर आमी डेलिगेशन ऑनरेबल सीएम मायसेल्फ जाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टर बाकीचे कोण तुमी येताले आमी व्हरया. CPCB गायडलायन्स फॉलो करता एनवायरमेंट एंगलाचे भितर. आतां सिजना पयलीं करतले ना करतले आमकां म्हायती आसा ती करपाक जाय. पूण हांव तेजे एश्युरन्स दिवंक शकना कित्याक इट इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट. इट इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट वीच वी आर फॉलोइंग अप अँड वी वील ट्राय टू ब्रिंग द बेस्ट सोल्युशन फॉर दीस प्रॉब्लेम. आतां हांव शेटये बाबाचे बिचाचेर वचपाचो आफ्टर असेंब्ली सेशन. खंयचे बीच आसा ते पळोवपाक कित्याक तेणे प्रश्न मारला म्हाका बरें लागलें. सीझनाक जर हे सुरवात जायना जाल्यार कंप्लीट आख्खो कोस्टल बेल्ट आमचो ब्लँक पडटलो. सो तेचेर कितें सोल्युशन बेगिना इमिजिएटली कर. सीझना पयलीं जर जावं ना जाल्यार हे सीझन फूल गेलो आमचो. लोकांनी कितें करप? स्पीकर सर, तांकां लोकांचो जीत बाब बरो बिल्डर आसा बरें अशें ते नाका आन्सर आनी म्हाजें सांगपाचें इतलेंच की तेका जर ते लोकांचे पडून गेला तेणें इंटरव्हेन्शन पटिशन ऑफ हायकोर्टाचें पटिशन चालू आसा ते डिस्पोज केला दिसता म्हाका. पण एनी हांव तुमी म्हाका घालचें अशें म्हजें मागणें सो दॅट वी वील ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट. हांवें ऑलरेडी स्टेटमेंट केला नॉयज एक्शन प्लॅन जो आमी केल्लो तो रिवायव करून आमी परतून करता. आमकां टायम दिवचो पूण अल्टिमेटली सेंट्रल नोटिफिकेशनाचे जे डेसिबल मिटर आसा जे डेसिबल कितले डेसिबल दवरपाक जाय हे आमचे ज्युडिशियेशन ना स्पीकर सर. आमी वयता म्हूण सांगला न्ही तो आतां सिजना पयलीं जातलो हो सिजना फाटल्यान जातलो पूण करपाचो प्रयत्न आमी करया सिजना पयलो. पूण हांव एश्युरन्स दिवंक शकना स्पीकर सर कित्याक इट इज नॉट इन द स्टेट सब्जेक्ट. इट इज अ सेंट्रल. स्पीकर सर ह्यो सीझन जर जावंक ना जाल्यार मागीर आमच्या लोकांनी करप कितें? स्पीकर सर पळय स्पीकर सर दोन गोश्टी आहा. एक सावंड जर डेसिबल मिटराचे सकल आसा ताका कोण त्रास करना. जो हायकोर्टान पटिशन जे घातलेले आनी बाकीचे पटिशनां जाल्ली आसा ते म्युजीक चड लावड जाता म्हण घालून ते रिस्ट्रिक्शनां येयले स्पीकर सर. सो तुमकांय खबर आसा बीच बेल्टार तुमी स्पीकर सर तुमकां बीच बेल्टार राजेश आमचे शेट्टी बाबाचो खंय बीच बेल्ट आसा म्हाका खबर ना. पूण एनी हांव आमी लक्ष घाल्या आनी आमी करपाचो प्रयत्न. स्पीकर सर कितें टर्टल नेस्टिंग एरिया म्हणटात पूण म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां जालीं टर्टल बिचाचेर म्युजीक आसा कित्याक तरी येतातूच. ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपलें काम बरे भशेन करतात. लोकलूय स्थानिकूय पॉयंट आउट करतात. ते टर्टल येयना अशें ना पूण तेका लागून एंटायर कोस्टल बेल्टाक आमच्या स्थानिकांक प्रॉब्लेम जाता तो. स्पीकर सर हांवें एक्चुली ऑनरेबल सीएमाक म्हणूं ना. टर्टल जे नेस्टिंग आसा गोंयांत तशें आसा ओरिसाक आसा बाकीच्या स्टेटींनी आसा आमी आनी इवन इंटरनॅशनली आसा. हांव टुरिजम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करतलो की आमी दोगूय हो तुका हो आनी कोणाक सीएमाक की हेंचे खातीर हेंचे कंप्लेनी कितें आसता कित्याक थंय शॅक्स आसना त्या बिचाचेर. आतां आमचे गोंयचे बिचार शॅक्स आसा आनी बाकीचे ओरिसा शॅक्स आसना. ते टोटली थंय जागे प्लेन आसता सगळे टर्टल येता आनी वयता आनी लोक पळोवपाक येता फक्त. सो हांगा शॅक घालता म्हूण प्रॉब्लेम जाता. लायटी जे आसा टर्टलाक कितें म्हणटा स्पीकर सर लायट जेन्ना ब्लॅरिंग जाता टर्टल परतून वयता म्हणटा स्पीकर सर. अशें करून खुबशी गोश्टी आहा आमी लक्ष घालया स्पीकर सर. ट्राय करया आमी लोकां खातीर तेंच हांव सांगूक शकता.